वेटलँड म्हूण डिक्लेअर केल्ले तितून आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर्ना एक लेक आहा ती वेटलँड म्हूण डिक्लेअर केल्या आनी थिंगा ती लोकां पयलीं खबर नासली पयलीं लोकांनी थिंगा मिटींग घेयली विलेजींकूय घेयली त्या थोड्या कडेन आनी पंचायतांतूय घेयली मागीर पंचायतां सगळे लोकांनी ओपोज केले आमगे वेर्ना सरपंच पंच आहा सगलो लोक आमगे थिंगा चारी सायडी थोडे म्हळ्यार एक सायडी रोड आहा आनी हेर तिनूय सायडीक घर आहाय इतर वेटलँड जाले आनी 50 मिटर जाले जाल्यार ही घर थिंगा तांकां काडूंक मेळपा ना थिंगा प्रॉपर्टी आहाय तांकां काडूंक मेळपा ना थोड्यांगे घर बेश्टी आहाय बेश्टी रावताय तांकां केन्ना नीव काडूंक पडटा प्लॅन घालून ती प्लॅन पास जावपा ना ताका लागून ते लोक सगळे लोकांनी थिंगा उपोज केला आनी ते आमी आज सीएमाक उलोवपा आयिल्ले सीएमान सांगलें आमकां आपलें एक रेजोल्युशन घेयाय लोकां गेले ग्रामसभा आनी आपल्या जे आपण तेजे स्टार्ट कोन एरिया फार्मर्स एरिया शेत रोयताय चालू आहा ती सो पीपल ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग इट एज वेटलँड बिकॉज इट्स एग्रीकल्चरल लँड and banks are surrounded with households and property. The people of that area strongly oppose of putting the lake into the wetland.